A13, Eklot Samsa Somi, page 6, A13. Eklot Samsa Somi, Ekot Samsa Baba, Ekot Samsa Baptis, Eklot Samsa Diopa, Eklot Samsa Somi, Ekot Samsa Baba, Ekot Samsa Baptis, Eklot Samsa Diopa, Movitat mia vorvi, Shanti Chaban Masan, Sogli ikut saunshab, Am kahapon halan, Dekonami kaita. देव बरो दीस दिवं तुमकां सगल्यांक. तुका देव कृपा देव. तुमकां माय मोगाचो येवकार दिता ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. तुमची खाजगी मागणी तेसां आसात ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीतीन तेसां आसात ती आतां हांव तुमचे फुडें दवरतां. क्लेटा पेरेरा हिचो 90th बर्थडे तिचे पासत आमी मागया. त्याच बरोबर लुईस फेर्नांडीस तोय आपलो जल्माचो दीस समरमता. 55 वर्सां बोत्तात काजाराची दुल्सिना आनी युस्टस डायस. देवा कारगां दिवया तांच्या काजारा पासत, तांच्या ह्या संबंद पासत आनी त्या भुरग्यां बाळां पासत. क्रिस्टोफर आल्फोन्सो देवाक दिनवासता आनी बरी सावद मागता. ताचे पासत आमी मागया. इर्ना आंद्रादे तिचे पासत आमी मागया. तिचें खास इंतेसां आसा. लुसिना डायगो फेर्नांडीस हिचे मरणाचो आमी उगडास कोत्ता. आनी त्याच बरोबर केर्लोस फेर्नांडीस हाचें मरण आमी ताचे आत्मे पासत मागता. आमी मागता आमचे बाबा पास्कुआल ब्रिटो पासत. देवान ताका बरी सावद भलायकी दिवची. ताका राखलेलो आसा, सांबाळलेलो आसा. ह्या फुडें तो देवाक आर्गां दिता सगळें बरें जालें म्हणून. आनी ताचे बाय पासत कॅजी पासतूय आमी मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्यां आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, देव आमचो सगळ्यांचो परामर्श करता. पूण कसो? आमचे उद्देशी. आमी ताका जाय. आनी हे भाशेन आमकां हिंचोत तो वतलो तें तो जाणो. कित्याक तो म्हणटा ह्योच शेळयो न्हय पूण दुसऱ्यो शेळयो आसा तांकांय हांवें हाडूंक जाय. कसो हाडटलो? आमचे उद्देशी. आयज आमी पळयतले कशे भाशेन पेद्रू जें करूंक नाका आसलेलें नेमा प्रमाणें तें कोत्ता. तो खावपाकूय सगळ्यो वस्तू बऱ्यो म्हणून देवान सांगलेलें आसा. तो केन्नाय म्हणटा आमच्या परंपरे प्रमाणें तें करूंक फावना. पूण देव सांगता ताका सगळ्यांनी रोचलां तितलें बरें म्हणून. तेच भाशेन सगळीं मनशां एकाच देवाचीं भुरगीं आमी भेदभाव करूंक फावना. हे भाशेन आमी तर असलीं पातकां केल्या जाल्यार देवाचें ह्या वेळार बोगसणें मागया. सगळीं जाणां हात जोडून काळजान थावन म्हणया. हांव पातकी सोरपो दितात देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सदां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. मागुया. कोणवाळे बापा,
पातकाच्या खोंडांत पडून गुलाम जाल्ल्या आमकां तुज्या चाकरांक तुज्या पुताचे खालतेकाय वरवीं उबारून तुवें तुजीं भुरगीं केलीं आनी आमचीं काळजां सुर्गींच्या संतोशान भरलीं. तर हो संतोश सदांच आमच्या काळजांनी सांबाळून सासणाच्या संतोशाक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदुताच्या इतिहासा वेलें वाचप. विदेशांनी देवाचें उतर मानून घेतलें म्हूण जुदेयांत आसलोल्या धर्मदुतांनी आनी भावा भयणांनी आयकलें आनी पेद्रू जेरुजाल्याक आयलो तेन्ना सुनोत केली ना तांची टिका करून म्हणलें, सुनोत कोरी नासलेल्यांगेर तुमी कित्याक रावले आनी तांचे बरोबर कित्याक म्हूण जेवले. तेन्ना जबाब दिवन पेद्रून एकान एक स्कुटून सांगलें, हांव जोपा नगरांत आसलो आनी मागणें करतना म्हजेर बार आयलो. तेन्ना एक दर्शन, एक व्हडली एकवोल चारूय कोनशांक धरून स्वर्गांतान संवसारांत येशिल्ल्यान सोडून कित्याक देंवता तें हांवें पळयलें. ही न्हीद म्हजेशी आयली. हांवें ताचेर बारीक नदर मारली आनी संवसारांतल्या मनजातींतली जानवरां आनी जिवाणें आनी अंतराळालीं सुकणीं हांवें पळयलीं. तेन्ना अशें म्हणटालो एक ताळो हांवें आयकलो, पेद्रू, उठ, मार आनी खा. पूण हांवें म्हणलें, ना सायबा, कधीच ना. हो पवित्र मेल्ले हांव केन्नाच खावचो ना. आनीक हे एक पावट त्या स्वर्गा वेलेतान ना म्हाका मेळ्ळें. देवान नितोल केल्लें तें तूं अपवित्र म्हणना. हें अशें 3 पावटी घडलें आनी उपरांत सगळें परतून स्वर्गांतान चडलें. तेन्नाच हांवें रावताले त्या घराच्या उंबऱ्याशी तेग मनीस थांबले. सेजारियांतान म्हाका मेळूंक तांकां धाडलें आनी तांचे बरोबर वचोंक फाटीं फुडें सरोना जा म्हूण पवित्र आत्म्यान म्हाका सांगलें. येसो भाव म्हजे बरोबर आयले आनीक आमी त्या मनशा घरा गेले. आत्म्यान म्हाका सांगलें, आपल्या घरा एक दूत उबो आसलो. आपणाक दिश्टी पडलो आनी ताणें आपणाक अशें म्हणलें म्हूण ताणें म्हाका सांगलें, जोपाक पेद्रू म्हणलेल्या शिमाव आपोवन धाड. तो उलयता त्या उतरांनी वरवीं ताका आनी ताच्या आख्ख्या कुटुंबाक तारण मेळटलें. हांवें उलोवंक सुरू जाता तें उतरां वरवीं ताका आनी ताचे आख्खे कुटुंबाक तारण मेळ्ळें. हांवें उलोवन सुरू केलें तेन्ना सुरवातेक आमचेर देंवलोलो तोच पवित्र आत्मो तांचेर देंवलो आनी म्हाका सोमयाचें मेळटलें. सोमया जेजू क्रिस्ताचेर आमी विस्वास दवरलो तेन्ना आमकां दिल्लें तेंच देणें देवान तांकांय दिलें. जाल्यार देवाक आळकोय घालूंक हांव कोण?
हें आयकून तो ओगी रावलो आनी देवाक वाखाणणी ताणें अशें म्हणलें. म्हूण तो जिविताक पावतूस तशेंच जिवीत बदलप विदेशां पर्यंत देवान दिलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जावं दी. देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. आमचो जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरूं तानेता उदकाक व्हांव ते झरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. आमचो जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताच्या मुखार वेतलो, ताचें दर्शन घेतलो. आमचो जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वासी म्हूण दाखय. तुजे उचित दोंगराची दयेन म्हाका वाट दाखय. आमचो जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी मुखार विस्वास धरून हांव वेतां. म्हाका सोतोस दितल्या देवाशी चडून वेतां. आमचो जबाब. देवा म्हज्या जिवाच्या देवा, तानेला म्हजो आत्मो. उद्गाराक उबी रावया. Sorgesporak soisu, sorgesporak soisu, sorgesporak soisu, sorgesporak soisu. जेजू म्हणटा, हांव बरो गवळी. हांव म्हज्या मेंढऱ्यांक वळखतां आनी म्हजी तीं म्हाका वळखता. Sorgesporak soisu, sorgesporak soisu, sorgesporak soisu, sorgesporak soisu. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवामा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सम्या. जेजून म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, जो मेंढऱ्याच्या गोठ्यांत दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन भितर सोदता तो चोर आनी नागावणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढऱ्यांचो गवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढऱ्यां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपल्या नांवांत उलो मुकोता आनी तांकां भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटूच तो तांचे फुडें चलता आनी मेंढरां ताचो ताळो आयकतात देखून ताचे फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान तीं वचनात पूण ताचे सुरक्षेनी तीं पळून वेतात, कित्याक पोरक्याचो ताळो तीं वळखनात. जेजून तांकां ही ओपार सांगली, पूण जें तो तांकां म्हणटालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देखून जेजून आनी एक पावट तांकां म्हणलें, हांव तुमकां सत सांगतां, हांव मेंढऱ्यांचें दार. म्हजे आदीं आयल्यात ते सगळे चोर आनी नागोवणे, पूण मेंढरांनी तांकां लेखूंक ना. हांव दार. म्हज्यांतल्यान जोर कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सोदतलो आनी ताका चोरो मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारूंक, उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर. तें तांकां सुबापणां मेळोवचें करचे खातीर आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता.
मेरीन म्हाका सांगलें की तांच्या घरा एक बायल सारून मारूंक घर साफ करूंक येताली आनी तिच्या गळ्याक हांगसर एक व्हडलो गळो हें हाडलें ताका आपसेस कहो. तिणेन ते बायलेक सांगलें, तूं इगोर्जे कडेन थंयसर जेजूची इमाज आहा पळय थंयसर मागणें कर, जेजू तुजें आयकतलो. ती एक दीस येताना तिका कोण एकलो दादलो दिश्टी पडलो आनी ती थंयसर खुर्साची म्हूण हितून मागणें कोत्ताली. थंयसर ताणें विचारलें, तूं कितें कोत्ताय? मागूंक आयलें म्हूण लागली. कितें मागूंक आयलें? गळो हो पळय येदो व्हडलो हांगसर घो आयिल्लो आसा, तो म्हजो बरो करच्याक हांव जेजू कडेन मागतां. बरें म्हणून जातली बरी. आनी ती थंयसरच्यान घरा वता म्हणटच तांगेर हें सगळें गेलें, पूण ती नोका आसलेली. मेरी तिका पळोवन म्हणूंक लागली, हें कितें जालें तुका? तें म्हणूंक लागलें, हांव नोको, कितें जालां? अरे जो हांगसर गळो आसलेलो तो गेलो. ती सगळीं जाणां थोटकली. कितें जालें काय म्हणलें काय? तिणें तिका सांगलें सगळें. मागीर ती कितें म्हणूंक लागली, म्हाका तुमचे इगोर्जेन क्रिस्तांव जावंक जाय. मेरीन तिका सांगलें, तूं त्या ब्रदरीक इश्शी वच, कित्याक तुका हांगसर आमचो लोक पोतकरचो ना, तूं भायली. आनी तिणेन ताचेशी वचोन क्रिस्तांव जाली, पूण कॅथलीक जाली ना. म्हणटात हे भाशेन आमचे मदें घडटा. मेरीची कांय चूक ना. मेरी तिचें चिंताली की तिका बाकीची तितली पोतकरची ना म्हणून. आमचे मदें तशेंच जाता. आमी दुसऱ्यांक सोंपेपणी पोतकरिनात. कित्याक? आमच्याच घरच्यांक आमी पोतकरिना जाल्यार अशें जालेलें आहा आमचे मदें. भयणीनो आनी भावनो, जेजू आयला आमकां परिपूर्ण जिवीत ताचें सवें दिवच्याक आनी मेळच्याक. तें आमचें सवें आसा. तर आमी सगळीं जाणां कोण? ताचेच सांदे. आमी ताचें सवें आसा आनी एकामेकाचो मोग तो आमचे सरशी कोत्ता, पूण ताका आमी सहकार करिना. हें ताणें आमकां सांगलां. आनी आमी तर दर दिसा हांव तुमकां सांगत आसां, तो दार आमी ताचे सवें येता आनी वेता. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे सरशी येता, आमी ताचे सरशी वेता. हे भाशेन तर करीत जाल्यार तो आमकां म्हणटा, तुमकां जिवीत मेळटलें. हें सगळें जेजून आमकां कळयलेलें आसा, पूण तें आमी आजून समजूंक ना, कित्याक ओ पळोवंक ना. पळोवंक लागलीं की ना मागीर हें सगळें जिवीत सोंपेंच. कित्याक ताणें आमकां सांगलां, म्हजें ओजें घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें ओजें. अशे भशेन ताणें सांगलेलें आमकां. तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, काल आमी मार्कू ह्या धर्मदुतांचें फेस्त आसलेलें तें समरूंक ना, पूण ताची आठवण करून दिता तुमकां. तो भुरगोच आसतना तांगेर हे सगळे बाकीचे पळय धर्मदूत आसलेले येताले. मार्कू म्हणना हितून धर्मदूत न्हय, तो धर्म परगटणार, एक एवांजलिस्ट. तांगेर ते मेळटाले जेरुसलेम. ताचें मांयचें नांव आसलेलें मारिया. आनी जेन्ना बार्नबास आनी पावलो अंत्योकीसान ते जेजूचें नांव परगटूंक गेल्ले आनी मागीर ते दुसरे कडेन गेले, तेन्ना ताणेन मार्कूकूय व्हेल्लो. पूण मार्कू आनी पावलो मदें थोडो वाद विवाद जालो, तो परतून गेलो. दुसऱ्या म्हणना हितून फाटीं जेन्ना वेताले, पावलो म्हणूंक लागलो, म्हाका तो नाका. बार्नबास म्हणूंक लागलो, मार्कूक म्हजे बरोबर येतलो, हांवें तुजे बरोबर येना. आनी हे भाशेन तांचे मदें मातसो तोंटो उप्रासलो. पूण मागीर ताणें म्हणना हितून आपलें सगळें समजून घेतलें, एकामेका बरोबर ताणें संधान केलो आनी मागीर ते परतून वावरूंक लागले. ते मागीर रोमांक गेल्ले. मागीर मार्कूय थंयसर व्हेलो आनी तो पेद्रू बरोबर आसतालो. पेद्रून ताका सगळें जेजूचे विशयी सांगलें आनी ताणें आपलें शुभ वर्तमान बरोवन काडलेलें आसा. तें जातकूच मागीर तो म्हणना हितून आक्वेलिया म्हणटा पळय थंयसर गेलो.
हांव इतालियाक आसतना त्या गांवांत गेल्लो. व्हडलें बाजिलीक आसा. तांचे सगळे पळय सकयल हें आहा जमीन आसा ती सगळी हातून रंगयलेली आसा. म्हणजे म्युरियल्स ते सगळें ताणें थंयसर केल्लें आसा आनी एकदम बरी त्या काळाची ती इगोर्ज म्हणटच पळयात तुमी कितलीं वर्सां जालीं पळय. थंयचो तो त्या लोकांक खंय तर केल्या उपरांत मागीर तो इजिप्ताक गेलो आनी हो लोक 400 वर्सां मागीर ताणें वेनीस म्हणटा पळय तो गांव सुरू केलो. तांकां पिडापीड दिताले म्हणून ते थंयसर गेल्ले. म्हणटच मागीर कितें जालें तो थंयसर मेलो. कोण? मार्को. थंयसर अलेक्झांड्रिया इजिप्ताक. मागीर थंयसरले ते वेनिशियन पळय आसलेले म्हणाय तो धंदो कोत्ताले ताणें ताची कूड हांगसर हाडली थंयसर वेनिसाक आनी थंयसर व्हडली एक इगोर्ज आसा बाजिलिका आसा आनी ताची कूड थंयसर ताणें दवरलेली आसा. आयज पर्यंत आमच्यान थंयसर वचोन तें सगळें पळोवंक जाता. म्हणून हे भाशेन मार्काचें जिवीत आसलेलें, मार्कूचें जिवीत आसलेलें. पूण आयज आनी एक पाप सायब ताची आठवण करता. ताचें नांव क्लॅटस. पूण ताका आनाक्लॅटस म्हणटाले. आनेन क्लॅटस म्हणून ताका आनी एक नांव आसलेलें. म्हणून थोडो गैर समज जाल्लो हे दोग जाण की हो एकूच. शेवटी ताणें थारायलें की तो एकलोच म्हणून. ताणें कितें केलें जाणें तो तिसरो पाप सायब आसलेलो दुसरो जावन. ताणें कितें केलें जंयसर पेद्रूक आनी पावलूक मारलेले थंयसर एक ताणें धाकटुलें कपेल बांदलें. ह्या दोनूय कपेलां आजून आसात पूण ताचेर आतां व्हडल्यो इगोर्ज्यो बांदलेल्यो आसात म्हणून अशें सांगलेलें आसा तांचे विशयी. तर म्हजे भयणीनो आनी भावनो आमी सदांच देव आमचें सगळें वावुरता ताका सहकार करुया आनी जितली आमी सहकार करतले तितली आमचें जिवीत जेजू सगळें परिपूर्ण जातलें. आमच्या आतां शेवंटेन दवरया, दोळे बंद करुया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे भितर येता ताका आमी स्विकारया. आमी सगळें आमचें जेजू सगळें दवरून ताचेर तातूंतलीं भायर सरतात. हीं सगळीं पळय आतां कश्टवतात तितल्याय पासत मागया आनी आमचेय पासत मागया देवान आमकां राखून सांबाळल्या पुरो म्हणून. सुरपुदिदार आनी काकलुत्सरा देवा तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबातां ती कोणवळायन आयकून घे. यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंतरान खाल येवंक हे पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा वॅक्सिनाक लागून खूब तोंटो आसा, खूब गैरसमज आसा, खूब भिरांतूय आसा. कित्याक तें केन्नाचें वॅक्सीन आतां नवे ते ताचे प्रयोग जालेले आसा पिडेचो. तर एक कशें म्हणून जातलें असले दुबाव आसात. सायबा हे सगळे दुबाव आमी तुज्या हातान सोंपयता. तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. आमच्या सरकारान भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. C25 नामचे लागीं पेज 39. C25 पेज 39. Bapa नामचे लागीं दिवंक तुका उत्तम देणी देखून आमी ही तुजी भुरगीं आख्खी प्रितूम कोता वेरे तिचेर तुका समर्पिता संवसारांतली सर्व सोंसणी मोगा बापा घे तूं मानून हेंच आमगेलें व्हड उणेंपण ताटान घालशी दितां घालून तुका आमचें हेंच इनोर्पण. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी
सोरपुदेदात देवा बापाक मानता तुसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेके पवित्र सवेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन बापा, सगळ्या देण्याच्या दातारा तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओंपता. आनी जशें इतलो व्हड संतोश भोगूंक संवसारांतूच तुवें तिका फावो केलें, तशेंच सर्गीचो तो उचारो व्हरतो अप्रमीत संतोश आपणाक फाव कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात बाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. पळय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काले आमी तुका वखाणूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाजीन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची बोली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकाचो लांब युग संपलो. इबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र, 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 दोलबारांचो सर्वेस्पोर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उंच सर्गीं तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नवीन येता ताका जय. उंच सर्गीं तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साश्णीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जेजू जिवंत जिवंत जाला, जाला, जेजू जेजू नव्यान नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले च्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवणपणाचो बरवासो धुर्मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिचे पती बागेवन झुजे, बागेवन दोरुमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवले आनी ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपुदेदार बापा, सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमेन. सगळीं आमची इंतेसां काळजांत धरून जेजूच्या एकवटान ताच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रेरणान म्हणया. आमचे बापा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तायणेक पुडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार.
सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांचें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय चोराकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणा. सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरमदुतांक म्हणलें आनी आतां तूं आमकां हांगसर आनी घराचेर आसलेल्यांक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सव्या आसूं. जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हजे जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळे वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमूलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटां. तुजे सुरशिलो कुडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. जोशे मेरून तानेता D48 page 76. D48 page 76. जोशे मेरून तानेता उदकाक व्हांवते सोरींतल्या तुका देवा मोगाच्या वोत्मो म्हजो वोटवेकता. म्हज्या वोट्यांतली फुटली सूर जिवे उदक तुमकां दिता. 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 देवा म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो ताणेला. ताचे मुखार वेतलो ताचे दर्शन घेतलो. दोळे धांपून जेजूक आमी एकवटून रावया आनी सगळीं आमची इंतेसां आसा तीं मनांत हाडया आनी तांचे पासून मागया. आमचो फादर स्टॅन लुर्द स्वामी जो बोणकुणींत आसा, प्रिजनांत आसा, तो ताचो 84 हो बर्थडे जल्माचो दीस थंयसर जेलींत संभ्रमता. कितलो आमी तोकूस घेतलेलो आसा ताका भायर काडच्याक, पूण आमचो सरकार ताका दोशी म्हणून दवरता. तो दुसऱ्यांचे बरे पासून वावुरतालो, पूण असलें ताका जिवीत भोगूंक पडलेलें आसा. तो सो खुशेन भोगता. जेजूक एकवटोन तो सगळ्यां पासून मागता आनी हेच भाशेन आमी आमच्या आख्या देशा पासून मागया.
गे दोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगलें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां, कित्याक तें सगलें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल. पास्कांचे सोमरोमणेन तुज्या साश्रीक मोगाच्या गुटां वरवीं तुवें आमकां नव्या जिवान भरल्याय. तर आमकां पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रोगतान दिसान दीस पसून अविनाशी पुनर्जिवणपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बरोबर मोहिमेवंत कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्या आसूं तुमचे सवे आनी सोरपोदेदाद देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे वडो भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुमगे लोयांचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीसा कडेन मागचें. आमचे ओतरेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजी विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता. आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवें बापाक वाखाणटा. Amen. E12, E12, page number 84. Tuji bore bona koshini altelia. Tuzo konit mo kosomun mistelia. Tuji potvi moima koshi poloi telia. Tuje upkadonia koshi baroi telia. Sorgani sosar i tuji nola. Sonrani suvia uswara chimotia. Dan shuratani am kandilia. Sasra cha sasra kaita tuji moima.